काणी नव्या युगाची हे सुचिता नार्वेकर लिखित आणि कला चेतना वळवया निर्मित केले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समजावपी नाटकाचे माहिती आणि प्रसारण खात्यान पुरस्कृत केल्ले प्रयोग आडून दवरपा फाटल्यान मुखेलमंत्र्याचो हात आसा आणि मुख्यमंत्री सुडाचे राजकारण करता असो आरोप फातोर्डेचे आमदार आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसायान केला। राजदीप नायकान म्हादेव वांटोवपा खातीर जाल्ल्या सभेत वांटेकार जाल्ल्यान मुख्यमंत्री हो सूड घेता अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें। पूण पुरस्कृत केल्ले हे प्रयोग नेमके खंयच्या कारणाक लागून आडून दवरल्यात ह्या विशीं कळूंक ना आनी हाचे फाटलें नेमकें कारण कितें हे खात्यान सांगचें अशें पत्र कला चेतना वळवयचो मुखेली राजदीप नायकान केला। काणी नव्या युगाची हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर नव्या शिक्षण धोरणाचेर आधारित सुचिता नार्वेकारान बरयल्ले आनी कला चेतना वळवय निर्मित केल्लें नाटक गांवां गांवांनी ह्या नाटकाचे प्रयोग जातात आणि कितलीशी स्कुलां मॅनेजमेंटां आपल्या पालकांक नवी एज्युकेशन पॉलिसी कळची ह्या उद्देशांतल्यान ह्या नाटकाचे प्रयोग करतात। एक प्रपोजल आमी गव्हर्नमेंटाक दिल्लें इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाक आनी तांणी कितल्याशाच लोकांकडे म्हणजे तज्ञां कडेन विचार करून ह्या नाटकाक 12 तालुक्यांनी 12 प्रयोग पुरस्कृत केले। पूण आमकां फोन येता आनी मेल येता की सगळे प्रयोग होल्ड करा म्हणून ऑन होल्ड दवरा म्हणून। कारण कितें हे होल्ड दवरपा फाटलें हे म्हाकाच कळना आनी सडनली इन्फॉर्मेशना कडच्यान म्हाका मेसेज येता की ऑफिसांतल्यान सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान एक कंप्लेन आयल्या म्हणून ते बंद करा म्हणून। म्हाका कळना की कारण कितें। हांव इतलेंच म्हणटा की कोंकणी नाटकाच्या इतिहासान एक एप्रूव केल्लें नाटक गव्हर्नमेंटाची हेजी शिक्षण पद्दत लोकां मेरेन पावची हे गव्हर्नमेंटान लोकां मेरेन पावोवपाक जाय आशिल्लें हे नाटक सडनली थांबयता कित्याक? म्हाका दिसता आज मुखेलमंत्री आपले हे सुडाचें राजकारण करून दाखोवंक सोदता की जो मनीस म्हादय खातीर उलयतलो जो मनीस गोंयचे खातीर उलयतलो हो एक क्रिमिनल असो तो पळयतलो। म्हादय तर ताका आवयचे परस व्हडली जाल्यार ह्या राजदीप नायकान सेव गोवा सेव म्हादय कॅम्पेनीक आदार केलो म्हणून तुवें ताचें नाटक बंद केलें हे क्लियर कट आसा। आनी म्हाका दिसता ही एक मेसेज तो धाडूंक सोदता कला आनी संस्कृतीक क्षेत्रांत की सगळे सरकाराचेच हय साहेबा करपाचे जाल्यार तुमकां प्रमोट करतले जाल्यार तुमचेर आमी एक्शन घेतले तुमचें कितें चालू आसा तें आमी बंद उडयतले म्हणून हांव हें कंडेम करतां आनी सरकारा कडेन मागतां की हें सुडाचें राजकारण सोडात आनी म्हादय जर आमी राखतले आमी सगळे जर एक जाल्यार हे कला संस्कृतीक सगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांक म्हादय साल्वार जाल्ली जाय। तूं जर फिक्स जाला कर्नाटका कडेन जाल्यार तूं असलें एक्शन घेतलो ना जाल्यार हें बेगीनतल्या बेगीन हें रिवोक करून ताजें नाटक तें परतें चालू दवरूंक जाय। तो कितें करता तो प्रमोट करता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची तें तूं बंद उडयता कित्या खातीर बंद उडयता? सो म्हाका दिसता सरकाराची ही दादागिरी जी चालू आसा हाजेर कोणे तरी उलोवंक जाय। हांव हाजेर उलोवन इतलेंच सांगूंक सोदतां की आमचे असले सगळे लोक जे गोंयकारवादी शक्ती ज्यो आहा हे आमी राजदीप नायका बरोबर आसा आनी ताजेर अत्याचार ताजेर अन्याय जो जाता हाजे आमी ओगी रावन बसचे ना आमी हाजेर आवाज उठयतले आनी सरकाराक एक्सपोज करतले।